महाशिवरात्री गोंयांत तसो खूब व्हडलो उत्सव आणि रुद्रेश्वराच्या हरवळ्याच्या देवळात महाशिवरात्रीच्या निमित्तान गोंयांतले तमाम भक्त रुद्रेश्वराचें दर्शन घेवपा खातीर येतात. आज ह्या महाशिवरात्रीच्या रुपान हांव म्हजे बरोबर खूब सौभाग्यवती सुलक्षणा सावंत आणि त्याच बरोबर हांगाचे बाकी सगळे कार्यकर्ते ह्या उत्सवाच्या निमित्तान उपस्थित आसतात. खरोखरच एक बरी वेवस्था आनी लोकांक दर्शन घेवपाची सगळी वेवस्था केल्या खातीर देवस्थान समिती आनी आमचे डेप्युटी कलेक्टर्स ह्या सगळ्यांचे खूब खूब अभिनंदन करतात. समिस्त गोंयकारांक महाशिवरात्रीच्यो खूब खूब शुभेच्छा दितात. आणि म्हाका आज अनाउन्स करपाकूय खूब बरें दिसता की महाशिवरात्रीच्या निमित्तान रुद्रेश्वराच्या देवळाचे पुराय परिसर ब्युटिफिकेशन करपाचो टेंडर महाशिवरात्रीच्या कालच्या दिसा म्हणजे आदले दिसा 17 कोटीचो टेंडर गव्हर्मेंटान ऑलरेडी फ्लोट केला. जेका आमी टेम्पल टुरिजम म्हणटात किंवा स्पिरिच्युअल टुरिजम म्हणटात. त्या निमित्तान हो पुराय परिसर जो आसा तो 17 कोटी रुपया खर्च करून आमी पुराय ब्युटिफाय करतले. गोंयभरांतले तशेंच तमाम ट्युरिस्ट लोक इन शॉर्ट हे रुद्रेश्वराचें देवूळ पळोवपा खातीर हांगासर आसतले वॉटरफॉल पळोवपा खातीर. तो वॉटरफॉलूय बी 365 डेज चालू दवरपा खातीर सातत्यान सरकाराचो प्रयत्न आसतलो. हांव पुराय सगळ्या लोकां कडेन मागता हांगासली नितळसाण नीटसाण आनी प्लास्टीक मुक्त हो परिसर दवरचो. डे बाय डे ट्युरिस्ट हांगासर आसतले, सायडीक आसतले, जैन मंदिर आसतले हे पळोवपा खातीर खूब मोठ्या प्रमाणात लोक येता. त्या खातीर हो परिसर नितळ आनी निवळसाण दवरपा खातीर गरजेचें आसा. सरकाराच्या वतीन जाता तितके बेगीन हो वर्स 1.5 वर्साच्या भितर हो प्रकल्प पुराय करपाचो सरकाराची इच्छा आसा. हांव परत एकदां समेस्त गोंयकारांक महाशिवरात्रीच्यो खूब खूब शुभेच्छा दिता.